तुझ्या नावानं आम्ही सांगाता मिळल्या संतोष भरीत काळजात तुका हसिता तुझे मरण जीवन पण आम्ही समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आम्ही मागिता सोम्या जेजू ख्रिस्ता सोडवून दारा उपकारांच तुझ्या अर्गा दिता रक्त तुझ्या आमकां नितळ केलाय कुर्साच्या मरणांत जिवीत दिलाय सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या संतोष भरीत काळजात तुका हसिता तुझे मरण जीवन पण आमी समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आमी मागिता साद्या काळाचो चवथो आयतार आज ह्या दिसा मिसाचे बलिदान भेटोवच्याक देवाची स्तुती आमच्याक हांगाच रायल्या तुमकां हार्दिक स्वागत बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मोगाच्यानो आज आमी साद्या काळाचो चवथो आयतार संभ्रमता आयची देवस्तुती देवाक विधेय जावया हेरांक बरें करया म्हणलो संदेश दिता देवाक ताच्या रचनांचेर संपूर्ण अधिकार आसा तरी तो आपलो अधिकार आपल्या स्वार्थाक वापरिना बदलाक आपले परजेन ताका आयकून संपूर्ण काळजान ताचो मोग करून आनी आसो फळ जावन एकामेकाक उपकाराक पडचे तसली जावंक जाय म्हूण ताची खुशी आयची देवस्तुती हे दिशेन आमच्यो मोती उजवडायतना विधेयपणाचो आनी मोगाचो गुट समजोवंक जाय ती कृपा त्याच सोम्या मारिपात ह्या मिसा वेळार मागया आतां समी आयकलें देवाक आमी विधेय जावया म्हणून आमचे विधेयपण आटपणा संदी आमचे अस्कतकाय आमचे उणेपण आमचे दुर्गुण आमच्या पाताक वळखून घेवच्यांत आनी देवा कडेन बोगसाने जोडून घेवच्यांत एक घडयो मावून रोवया आमी बोगसाने देवाता मागोवन घेवया सकट सांगता म्हणया हांव पातकी खुदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजो गुन्या उत्साहान सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां गेल्या म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासो भगवान सदां सांगपा मरी सगळ्या देवता आनी भक्तांक तुमकां करात म्हणून प्रार्थना मागता सबदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पनेला देवा
विषयी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या घोषात आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र त्या संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता घेतलोस तो पवित्र घेतलोस तो ईश्वर घेतलोस तो परमेश्वर प्रार्थूया. सर्वेश्वरा आमच्या देवा, सगळ्या मनान तुझे भजन करून आणि भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशाचो मोग करून आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं प्रार्थना. आमच्या समेया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससना. द्विनितियमाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेश्वर तुजो देव तुज्या स्वभावा मदलो मुजे तसलो एक प्रवाद उपसयतलो. ताका तुमी आयकूंक जाय. तुवें वरे पर्वताचेर जमातेच्या दिसा सर्वेश्वरा तुज्या देवा कडेन इस्सू विनंती केल्ली म्हणून सर्वेश्वरा म्हज्या देवाचो ताळो परतून आयकूंक वा वो व्हड उजो परतून पळोवंक म्हाका दिनाका. दिशी तर हांव मरतलों आनी सर्वेश्वरान म्हाका म्हळें ती तुजे कडेन विचारतात तें सारकें. तुजे तसले एका प्रवाद्याक तांच्या स्वभावा मदलो हांव विंचतलो आनी ताच्या तोंडान म्हजी उतरां घालतलो. जे कितें हांव ताका फरमायतां तें तो तांकां सांगतलो. तो म्हज्या नांवान उलयतना म्हज्या उतरांक कोणीय पाळो दिनासतना रावा जाल्यार हांव ताचे कडचे लेख विचारतलो. पूण तो प्रवादी हांवें ताका फरमायनातल्यो गजाली म्हज्या नांवान उलोवंक धैर्य घेत जाल्यार वा हेर देवाच्या नांवान उलय जाल्यार ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. देवाचें उतारें. ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाका. येया संतोषान सर्वेस्पराक उल्हास या. आमच्या तारणाचे कडप जावन आसलेल्याक वाखण्या अर्गां स्तुती करून ताचे समोर येव्या. गीता गायनाने ताची कीर्त गाव्या. सर्वेश्वराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाका. येया सर पडून ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा हुजेर दिंबियांनी पोडया. तो आमचो देव आमी ताच्या सर्वाच्यो शेळयो. तो पोस करून सांबाळता तो ही.
सर्वेश्वराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां धारून करिनाकात. सर्वेश्वराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां धारून करिनाकात. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, तुमी कंत हुस्क्या विणे आसा जय म्हूण म्हजी अपेक्षा. लग्न जायनासलेल्या दादल्याक सोम्याच्या संगतीचो हुस्को आसता. आपूण सोम्याक कसो मानवतलो म्हूण तो चिंता. पूण काजारी दादल्याक संवसारी संगतीचो हुस्को. आपले बायलेक कसो मानवतलो म्हूण तो चिंता. अशें आपणा भितरच ताका दोन कुशींनी ओडलेले बरी भोगता. लग्न जायनासलेली स्त्री वा औंकवार चली सोम्याच्या संगती विशयान चिंता करता. कुडीन आनी आत्म्यान एक समर्पीत जिणी जियोंक ती सोदता. पूण लग्न जाल्ले स्त्रियेक संवसारी संगतीचो हुस्को. आपल्या घोवाक कशी मानवतली म्हूण ती चिंता करता. हांव हें तुमच्याच बऱ्याक म्हूण सांगता. तुमकां दामून दवरिसय म्हूण म्हजो इरादो न्हय. तुमी लायक तरान सलासय आनी अडकळी विणे सोम्याची सेवा करीसय म्हणूनच म्हजी आशा. देवाचें उतर हें काळोखान जियेल्या लोकांक देखलो एक व्हड उजवाड. मरणाची सावली पडिल्ल्या गांवांत जियेतल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. उपरांत ते काफर्नावांत येवन पावले. साबात येतस जेजू सिनागोगाक वचून शिकोवंक लागलो. ताचें शिकोवन एक लोक विस्मीत जालो, कित्याक अधिकार आसल्या मनशा बरी तो तांकां शिकयतलो, शास्त्रां बरी तो शिकयनातलो. तांच्या सिनागोगांत देंवसा लागलो एक मनीस आसलो. जेजू पळयतच ताणें बोब मारली, नजरेच्या जेजू, तूं आमचे खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हूण हांव जाणा. तूं देवाचो पवित्र जन. पूण जेजू ताका बेश्टावन म्हळें, थंड दांप आनी ह्या मनशां बायसर. तो देंवसार ताका पिसून व्हडल्या ताळ्यार किळंत मारीत त्या मनशा तावन भायर सरलो. सोमेस्त 20 मिनीट जाले की ते एकामेका लागीं अशें विचारी लागले. ही एक नवीच शिकोवन अधिकारान भरलेली. देंवसारां वरयां तो फर्मायता आनी ते ताचे फर्मान मानतात. तितल्यार गालिलेच्या अख्ख्या प्रांतांत ताची कीर्त गाजली. देवाचें उतर हे सोम्या जेजू क्रिस्तांनी मोगाळ भाव भयणीनो, आतांच आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें सिनागोगांत दुदेवांच्या एक देंवसार आसलो म्हणून.
सिनागोग जावं आसा दुदेवांक मागण्याचें घर, देवाचें घर, देवाचे हाजरपण तांतू आसा. थंय जाल्यार जाग्यार ह्या सिनागोगांत देवसार आसलो म्हणलें कशें म्हणलें साबाळूक जाता. साबाळाक साबाळ जाप जावन दिवचें तर सिनागोगांत देवसार आसलो म्हण आमी आयकल्लें. सिनागोगाच्या भितर ह्या त्या टेंपला भितर म्हणलें आमकां आयकूंक मेळूं ना. सिनागोगांत आसलो म्हूण, सिनागोगांत आसलो म्हणटा आसतना त्या सिनागोगाच्या कंपाउंड इन्क्लूड जालें, सरवलें. तो सिनागोगाच्या भायर असो जावं बरो, पूण सिनागोगाच्या कंपाउंडांत आसलो जावं बरो, देखून सिनागोग म्हणलो शब्द उपयोग केला हें आमी समजून घेवं येता. सौगी इवांजेलिस्ट साबार फावटी देवसारा विशीं नवा सल्ल्यांत आमकां सांगतात. पूण आयले वार सायकियाट्रिस्ट म्हणटात तशें तितले देवसार नात म्हणून. चडाव तो सायकोलॉजिकल केसीस म्हणटात. 100,000 आसल्यार एक या दोन देवसां लागली पॉजेस्ड केसीस म्हणटात सायकियाट्रिस्ट. हाका आमच्या मालगड्यांनी दिल्ल्यो वाटो आसात. डाक्टरांनी सांगचें बरी तें सायकोलॉजी केस गी या नीज केस वय की न्ही की म्हूण सोदून काडच्याक तुमकां साबार हांगा प्रायवेटां करीत आसा दीस. मालगडे करशें एकल्याक देवसां लागला या देवसां लागोना म्हणून सोदून काडटलो गी म्हणून. तांच्या वाटेन 104 संगती सांगचे जाल्यार केस सुद्दां आमकां दवरच्यो जाल्यार चिंत्या एकल्याक देवसार लागला म्हणून आमचे तशें हाडटात. इगरेच्या बिगाराच्या पार्लरांत म्हणया ते ताचे सांगता थोडे आसतात बसून आसतात. तांचे सट्ट कडेन थंयसर कोण आपले देवसारा विशीं सडी समजूंक जाय या सोडूंक ताकत आसा तांणी विचारचें त्या देवसा लागला म्हणल्या मनशा कडेन. ताचेर विचारचें तूं एक मागणें म्हणून हांव तें मागणें रिपीट करता, डिक्टेट करता, तूं रिपीट कर म्हणचें. तो जायत म्हणा जाल्यार उरल्याचे कडेन बसा आमी दोग मागणें म्हणटा म्हणचें उबें रावचें आनी हांवें एक मागणें शिकोवचें. त्या मागण्यांत मोदेगांत हांवें जेजू म्हणलो शब्द उपयोग करीत जाय. जेजू म्हणलो शब्द उपयोग करीत जाय. जर तर निजायकी तो मनीस देवसा लागलो वय जाल्यार जेजू म्हणलो शब्द उपयोग करचो ना, स्कीप ऑफ करता. जेजू म्हणलो शब्द उपयोग करिना. ती जावन आसा रुजवात निजायकी देवसा लागला की ना गी म्हूण सोदून काडच्याक. देवसा लागलो वय जाल्यार तो स्कीप ऑफ करता, जेजू म्हणलें नांव ना जाल्यार जेजू म्हणलें नांव उपयोग करता. आनी एक दाखलो आनी एक केस घेवया. देवसा लागल्याक हाडला, धाडलो ह्या स्त्री जावंक पुरो. जर तर उलयतना आमी सोदून काडीत जाय. जर तर देवसा लागला म्हणून एका स्त्रियेक आपूण हाडल्यार त्या स्त्रिये स्वतालो थंयसर उलयता आसतना जावन आसा दादल्याचो जारलो, जावन आसा दादल्या मनसो तालो. आनी दादलो मनीस जाल्यार उलयतना तो ताचो तालो स्त्रियेचो तालो जावन आसा. आनी एक रुजवात सोदून काडूंक निजागी देवसा लागला की ना गी म्हणून. परतून आनी मुखार मेळ काडचें जाल्यार ताका ह्या इगर्जे आपूण हाडचें. ह्या इगर्जे नाजाल्यार क्रिस्मसाच्या मुखार रावोवचें आनी जेजू सांगचें कोण जेजू म्हणलें एक दोन सांगचें आनी हांव तुका नमस्कार करता जेजू म्हणचें, तुवें नमस्कार कर म्हणचें. देवसा लागलो तो वय जाल्यार तो नमस्कार करचो ना, हांसतलो आनी सीदा भायर वयतलो, हांसतलो आनी सीदा भायर वयतलो. देवसा लागनातलो जाल्यार तो थंयसर पवित्रक्रमांताक नमस्कार करतलो. आनी एक रुजवात आनी एक साक्ष ह्या दाखलो दिवचो जाल्यार देवसार
वाघाच्या रुपार माजराच्या रुपार पेट्याच्या रुपार रेड्याच्या मुखार रुपांत येवंक पुरो रुपांत येवंक पुरो मनशा रुपांत येवंक पुरो पूण सोदून कशें सोदून काडचें तर आयिल्लो देवसार मनशाच्या मुखांत या मनशाच्या मुखांत सोदून काडचें कशें नीज पॉजेस केस ऑर नॉट कशें म्हळ्यार वाघ जावन दी रेडो जावन दी माजर जावन दी चलता तशेंच मनीस जावन दी चलता आसतना पळया या उबे रावतना पळया त्या मनशाचो ह्या मन जातीचो पांयाची आडी सोल्स ऑफ द लेग पांयाची आडी जर तर धरणीक लागता पॉजेस्ट मनशा मन जाती जावन दी मनीस जावन दी देवसा लागला जाल्यार ताच्या पांयाची आडी धरणीक लागची ना देवसा लागलो जाल्यार ताच्या पांयाची आडी धरणीक लागची ना देवसा लागलो जाल्यार पांयाची आडी वयर आसता धरणीक लागना ना तें सामकें उलटें जावन आसता ह्यो जावन आसा संगती आमच्या मालगाड्यांनी आमकां सांगिल्ल्यो आनी साबार आसात एकल्याक दीस देवसा लागी वा ना घेवन सोदून काडच्याक सांगात आसा आनी हे विशयी साबार फावटी पळयता हांव देवसारान ताची सकत दाखोवची आनी मनशाक बेश्टावचें थोडे वर्सां आदीं एक दाखलो दोळे आमकां दवरचो जाल्यार अमेरिकाच्या न्यूयॉर्कांतल्या आवर लेडी ऑफ चर्च ऑफ आवर लेडी विक्ट्री त्या फिरगेचें 3.5 वर्सां पेरोकेल विकार जावन आसलो थंयसर त्या कुशीन हडसन रिवर व्हांवून येता ताच्या तिसरून न्यू जर्सी स्टेट ह्या हडसन रिवराच्या देगेन न्यूयॉर्काच्या सायडीर साबार घरां आसात ल्हान घरां साबार घरां आसात एकाच वर्गाची पूण हर एकल्या घराच्या मुखार ताचो बोर्ड नंबर जक्क डिटेल ऑल द डिटेल कोण तर घरां आसा म्हळ्यार कंप्लीट डोंगी नासतना नीज दिवन दितात पूण त्या घरांनी साबार जाण जियेनात कित्याक म्हळ्यार साबार घरां हॉन्टेड हावज जावन आसात देवसाराचे उपाद्रशी घरां जावन आसात देखून ते सदांच आसचे ब्रेझिलियन्सांक येयले असले चिंता दर्याचे देवसाराचे चड ब्रेझिलियन्सांक देखून तांची घरां सदांच आसची बट दे आर ऑलमोस्ट हॉन्टेड हावजस एका खरेंच म्हाज्या एका शुक्रारा एका टीव्हीच्या चॅनलान अमेरिकान पळोवंक म्हाका मेळ्ळें तांतल्या एका घरा विशीं सो कॉल्ड पॉजेस केसीस या डेव्हिल ट्रबल्ड केसीस ते एक घराणें दोगां मात्र ह्या घरांत आवय आनी आवय सुमार पावन वर्सां प्राय बेड रिडन भलायकी ना उबे रावूंक जायना बसूंक जायना उठोवंक जायना न्हिदोंत आसता नर्स नायट ड्युटी दिसा घरा आसा राती कामाक येता घरचें काम करून आवयक वाण जेवन ती कामाक येता सांजेर हें दाखयतना टीव्हींत मध्यान रात येता आनी मध्यान रात जाता आसतना ती घरची येजमान न्हिदोंत आसता तिका उठोवंक जायना बेड रिडन म्हळ्यार हांवें मध्यान रात आसतना वणत सगळी हालता आनी वणत हालता मात्र न्ही ती वणत हालता आसतना तिच्या वयर समाज तकलेच्या वयर एक क्रुसिफिक्स ही माज उमकलोन आसली समाज तिच्या तकलेच्या वयर वणत हालता आसतना घर हालता आसतना ती क्रुसिफिक्स समाज धरणी पडच्या म्हणजे लाग आपटी उडयता म्हणल्यार उडयलें ते स्लॅंट जावन पडटा वांकडे जावन पडटा गुरुत्व केंद्र प्रकार ग्रॅविटी प्रकार सीधा निट्ट पडा जाली पूण निट्ट पडना पूण स्टँड जर वांकडे पडटा चिंतूंक म्हाका पडलें कशें तें साध्य गी म्हणून उडयले बरी स्लॅंड जावन ही मात उडयली आनी तितले मात न्ही 2-3 कुडके ही मात जाली ती मात 2-3 कुडके जाली देवसारा तर इतलो अधिकार पावर आसा गे म्हळ्यार सावाळ दोळ्या म्हाका उबें जालें 2-3 हप्ते हांव चिंतीत आसलो हेरा चौगा विगार पांचव्या फावट्यान विचारलें पूण तेजी जाप कोणा थंय म्हाका मेळोंक ना आनी अशें लागले म्हयनो जावन येता आसतना एक दीस सकाळींच्या मेडिटेशन वेळार म्हाका एक उजवाड मेळ्ळो आनी त्या उजवाडा प्रकार म्हाका चिंतूंक मेळ्ळें भोवशा
ती माज बेंजार करूंक नातली जायचे ती माज बेंजार करूंक नातली जायचे बेंजार करून ना जाल्यार ती पवित्र न्ही बेंजार करून ना जाल्यार देवाचो बेसांव ताचेर ना सैतानाचें आस्त सैतानाच्या बागलेक आसा सैतानाचो आपूण ताचेर पावर आसा देखून भोवशी बेंजर ती क्रुसिफिक्स बेंजार करनासतना दवरली जावं पुरो म्हणलें चिंतप म्हाका आयलें आनी ताचे उपरांत हांवें तें चिंतप सोडलें आखेरकडच्या फुडें अति महत्वाचे एक विशय संगत सांगूंक अपेक्षित आत्मीक क्षेत्रांत सर्गराजाक आमी वेच्या विशीं दुसऱ्या खंयचे विशीं न्ही देवान आमकां सक्तां रचला ताचो मोग करूंक ताची सेवा करूंक मेल्या उपरांत सांगता सर्गराजांत सूख भोगूंक ह्या उद्देशा खातीर देवान आमकां रचला सर्गराजाक एकल्यान वसाचें जाल्यार ह्या उद्देश देवान घडलो उद्देश आमचे ती जारी जायचे जाल्यार एकच अति आवश्याचें ते 100 फावटी सांगल्यार पावचें ना एकच अति गरजेचें आनी तें जावन आसा आमी मोरता आसतना मोरा जाय खुरपेंत आमी मोरता आसतना मोरा जाय खुरपेंत कोंबडे खुरपेंत मोरना ताका सर्गींचे दार उक्तें जायना सर्गींचे राज्य ताका भितर अवकाश ना खुरपेंत मोरनांतल्या मनशाक खुरपेंत मोरा जाल्यार खुरपेंत जिये जाय खुरपेंत जिये जाल्यार देवाचे उपादेश पाळी जाय देवाचे उपादेश पाळी जाल्यार देवाचो मोग करी जाय आनी देखून जेजू म्हणटा म्हजो मोग करशा जाल्यार म्हजे उपादेश पाळा म्हणून देखून देवाचे उपादेश आमी पाळूं जाल्यार देवाचो मोग करता मात्र न्ही पाताक म्हणल्यार आमी आदारिना खंयसर पाताक नांगी खंयसर पाताक नागी थंयसर आसा खुरपाव थंयसर आसा खुरपाव देखून खुरपेंत आमी जियोंक जाल्यार उपादेश पाळून देवाचे आमी खुरपेंत मोरतल्या खुरपें मेल्ले आमी सर्गराजाक सासनाक देवान आमकां बसयले आमी भोगचे सर्गीचे राज भोगूंक पावतले बाबार्थ युसानी एकाच देवा सत म्हणटा सर्वदार बाप तो सर्गान पृथ्वीचो दिसता नादिसता सर्व संसार असणार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सत म्हणटा देवाचो क्लोज पूत तो सर्गालादी बाबातान जल्मला देवातान देव उजरातान उजवाड खऱ्या देवातान उजलो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रसूं ना बापाच्या सैवाचो ताचेर सर्व केल्यात आम्हा मनशां बसोत आनी आमच्या सोडून बसोत सगळ्यात थावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत ताका कुसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे मेल्ल्यांची मनशी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटेक शेवट आसना आनी पवित्र सत म्हणटा ईश्वरान जीव दातार तो बापान पिता नीप जाला बापान पिता बराबर ताकाय समजत नमस्कार आनी मागीर फाव प्रभादरी तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी दोन तरी स्थापलेल्या देव सभे सत म्हणटा पातकांच्या बसणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण म्हणटा मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक सासणाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन भावार्थ्यांची प्रार्थना आतां आमी उसारल्या ह्या दृढ भावार्थान आमच्यो गरजो विणल्यो भावार्थान भरवशान देवाच्या पांयांतरां दवरया सर्गींच्या बापा पयस सभेच्या वडिलांनी तशेंच सर लायक भावार्थ्यांनी मोगा एकवटाचे देखीन भावार्थान जियोन संवसारांत तुका साक्षायशी कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशांत आनी आख्या संवसारांत जाती खातीर धर्मा मदलो भेदभाव उणो जावन एकामेकाच्या हक्कां खातीर वावुरच्याक उदारपण दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक पयस सभेतावन वांटे फांटे जावन पयस गेल्या भाऊ भयणीक आमी समजून घेव बरेपणाचे तशें मोगाचे देखीन एकवटा कुशीन प्रेरीत करच्याक आमकां आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबांत समाजेन
आनी पयस सभेत एकवट समाधान आनी निती खातीर वावुरच्या भावंडांक बेसांवांनी भर साबार व्यक्तींक असलेल्या शांती एकवटाच्या मिसावांक उपजय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांक आनी युवा जनांक तांच्या शिकपान सयत दे. वडिलांक विधेय जावन सामाजीक उपकाराची जावन क्रिस्ती शेगुणांनी तशें दैवीक जानवयान वाडून बरो फुडार जोडच्याक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भोवती जमलेल्या आमकां सदांच राख आनी सांबाळ आनी सर्वांनी कलतेपणान तुजे उतार आयकून जियेशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांज उतात देवाक समर्पिल्ल्या पिरगजीच्या आनी पूर्ण शेताच्या उदारगते खातीर दान दिल्ल्या सोमेस्तांचे तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वमटीचो आनी दानाचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळासो कर. सांगाताच ह्या पूर्ण तळार हाती धरिल्ली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पोंताक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हे घडयो मावून रावया आमचे वयेची गरजो आतां उडासा घडया. भो मोगाळ बापा एका थाळ्यान एका मोनान एका काळजान आमी तुज्या पांयां तला उसारून दवरल्या ह्या सर आमच्या विणवणेचेर तुजी दाळाय तुजी मोळाय तुजें उदारपण दाखय आनी आमी मागलें आमकां आनी पेड्यांक तें गळाय आसा दी म्हण परत हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पान संको 127 127. दिलेली सरदेणी घेऊन आयल्या कालतेपणी नेतर निर्मळ मनी. जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुझे लागी मानून घे भोपून घे किरकोळांची काणी. स्वीकार कर मोगाळ बापा आमकां सर्पिता तुका उद्या वायना सवे की तूं आमकां बरें जिवीत मोगान तुज्या. म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पुजा देवापान मानून घेवचें दया करून मागून घेवया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाके निमित्त आमच्या नित्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेश्वरम आमी तुजी साकरां तुज्या वेदीचेर दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सोडून आमकां लाभय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वरा थंय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक धीरवासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वोदरा आनी सासनाच्या देवा सरकाली आनी सर्वाची जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या
फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां अमृतांत जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणान आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सोर दरबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं दी आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कश्ट मरण सुसुंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच वरें जेवण जाता ताणें कार्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खाळस, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बोक्सांनी मिरच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्याने येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत उंडो आनी सोडूनची कार्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले म्हणून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेजता. पवित्र आत्मार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेश्वरा, अग्या प्रितमेचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, पिटर आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे ह्या जगी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोच मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मरण बोवल्या समेस्तान तुजें पर्स जळीत मुख हामल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आमकां आमरे देवाचे माये सांगता. बागेवन झुजे तुज्या पोती सांगता. बागेवन धम तुता सांगता.
बागेवन देवदूता सांगता बागेवन जिवतात देव सांगता आनी सगळें तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमच्या सोडून ह्या जमाना धरून ताणें शिकयले आमचे ओफा म्हणले मागणे म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटलो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दायक आनी अजिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान उतरयतल्यांक आमकां तुवें उदार काकुतीन सर पातकांडी सुटय आनी सर आकाशांनी वाटय. कित्या रजवटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्रतेच्या भावार्थाचेर नदर घाल आनी तुज्या पेशेवर म्हण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती आनी समाधान सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्ताक मनशाकुळाच्या सोडूनदाराक देवाच्या शेळयेक शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी बागी. सुम्या तरेचे वाक म्हाका पळोवना पूण तुका उतरांस म्हाका बरी भलायकी मेळटली. तुझ्या
सोमिया काळजांचे मोर मागास तुका देव तुझे अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू वंदन 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 तुका सुमिया जेजू स्तुति तुका सुमिया जेजू स्तुति तुका सुमिया जेजू स्तुति तुका सुमिया जेजू स्तुति तुका सुमिया जेजू ओगलाब तुका सुमिया जेजू ओगलाब तुका सुमिया जेजू ओगलाब तुका सुमिया जेजू ओगलाब तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया वंदन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया महिमा तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया नमो नमो तुका सुमिया जेजू नमो नमो तुका सुमिया नमो नमो तुका सुमिया जेजू नमो नमो तुका सुमिया जेजू जय जय तुका सुमिया जेजू जय जय तुका सुमिया जय जय तुका सुमिया जेजू जय जय तुका सुमिया शरण तुका सुमिया जेजू शरण तुका सुमिया शरण तुका सुमिया जेजू शरण तुका सुमिया जेजू प्रणिपा तुका सुमिया जेजू प्रणिपात तुका सुमिया प्रणिपा तुका सुमिया जेजू प्रणिपात तुका सुमिया धन्यवाद तुका सुमिया जेजू धन्यवाद तुका धन्यवाद तुका सुमिया जेजू धन्यवाद तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आता आणि ससना प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापाम सोडवणेच्या या जेवणान तुझे जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखा पावोवंक आमकां आदार फावो करताय या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ दान सुथीर व्हरूं आनी आमचे तें वाडात वचून या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे आसूं तुमकां राखूं तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यांत आसूं तुमकां वाड दाखोवं तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमचें जतन करूं तुमचे वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. वचोन्याचो मिसाचें बलिदान संपलें. देवाचें बडका 514 2:14. संगी समकोया संसारा बरी खबर परगट्या सर्लोका प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजा उतरान करणे साक्षीव्या क्रिस्ताया भाऊ बहिणी परी एकूटाम जावन जियेव्या एकूटाम जावन जियेव्या आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे रास परगट्या क्रिस्ताचे रास परगट्या मोगान सेवेन स्वार्था बीन जीवन आमचे जियेव्या जीवन आमचे जियेव्या अंतरांनी समस्यांनी सौम्याचेर मात बरवस्या सौम्याचेर मात बरवस्या क्रिस्ता संगी समकया संसारा बरी खबर परगट्या सर्लोका प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजा उतरान करणे साक्षीव्या क्रिस्ताया मोगाल पुत्र सोवे अमर मोरी आशीर्वादी आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन.